आता मी पणजे मार्केटान आहा. पणजे मार्केटान स्ट्रिक्टली फ्रुट्सांचे वेजिटेबल्स जे जीवन आवश्यक वस्तू विकपी दुकानां आहा तीच चालू दवरलेली आसा. तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर प्लास्टीकची आयदनां, मोबायल, ट्रेलर ही जी शॉपां सगळी आसताली ती सगळी बंद आहा. आनी आतां परत तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता जे भाजी मार्केट आहा वा फ्रुट्स मार्केट आहा ते तितलेच चालू सिस्टीन दवरलेले आसा. पळय आमी सकाळीं 6 म्हणल्यार आमी 5 हांगासर मार्केट आमी ओपन केल्लें की लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून कित्याक गर्दी चड जावची न्ही म्हणून. आनी तुमी पळयला बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. लोकांनी शिस्तीन हें केलें. एट अ टायम गर्दी जाली ना. तुमी मार्केट पळयलां आसतलें बरें स्मुथली हें जालां. आनी थोड्या वरान आमी 11:15 सावन आमी मार्केट बंद करपाक स्टार्ट करतले. फाल्यां तशेंच 11 आमी चालू दवरतले. लोकांची गैरसोय जावंक जायना म्हणून लोकांक हांवें पयलींच अपील केल्लें की चड लोकांनी सामान व्हरचें न्ही जेणे करून दुसऱ्यांकूय सामान मेळूंक जाय म्हणून. कित्याक आज भाजी भायरसान येवंक ना, बेगोच्यान गाडी येवंक ना म्हणटकीर तितकी भाजी अवेलेबल ना. जी कितें आसली तितकीच लोकांनी घेतली. बाकीचे कांदे बटाटे बाकीचे सगळे अवेलेबल असले तशें तेतून प्रॉब्लेम कांय ना. बाकीची किराणा ग्रोसरीचे शॉपां आमी उक्ती दवरल्या. भाजी 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 डब्बू बीन्स चुटकी। ये कहाँ से लाए आप माल सब? ये बेलगाम से। बेलगाम से आया आज? नहीं आज नहीं आया। हाँ, ये हमने परसों लाया था। तो परसों का है और ये इसका माल का रेट बढ़ गया आप बोलते हैं? गोव्यामध्ये सुद्धा अनेक प्रकारे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सरकारने अनेक निर्बंध घातलेले आहेत आणि याची अंमलबजावणी लोक अगदी काटेकोरपणे करीत आहेत. आज जे आहे तर जीवनावश्यक वस्तूंची जी दुकानं आहेत ते थोड्या प्रमाणात सध्या चालू आहेत. परंतु सरकारने जे सांगितलेलं आहे की 11पर्यंतच दुकानं उघडी राहतील. त्याच्यामुळे लोक एकदम गर्दी करू लागले. त्यामुळे असं सरकारने करावं अशी एक मागणी आहे की आणखी थोडा वेळ वाढवून लोकांना जे जीवनावश्यक वस्तू दुकानातून मिळण्यासाठी मुभा करून द्यावी. नाहीतर गर्दी टाईम लिमिट असल्यामुळे गर्दी वाढू शकते आणि याचा परिणाम होऊ शकतो. माझ्या सायडीक फिश मार्केट आहा आनी हेवटेन वेजिटेबल मार्केट आहा. आयज लोक आमकां गव्हर्मेंटान आयज तो टायम दिला आमकां की आतां 6 ते सकाळीं 6 ते 11 पर्यंत. त्या कारण आमी भाजी व्हरपाक गेलेले. आतां मार्केटांत जाल्यार शॉक जालो की असो तेंचे रेट वाडयलेलो आहा की 10 रुपयाची वस्तू ते 60 रुपयांक विकतात. 30 रुपया वस्तू 100 रुपयांक विकतात. कांदे वाडयले तेंच्यांनी, बटाट वाडयले तेंच्यांनी, ओली कोथमीर वाडयले तेंच्यांनी, टोमॅटो वाडयले तेंच्यांनी आनी आमचे केळी वाडयले. सगळे अख्खे फ्रूट तेंच्यांनी वाडयलेले. अशे तेंच्यांनी वाडयलेले आहा रेट. हे नुस्त्याच्या बाजारात आमी गेले नुस्त्या बाजारात बांगडो कितें 400 रुपयांक कितें तर 4 ते 5 100 रुपया 150 रुपया एक बांगडो नुस्तें वाडयलेलें आहा. आनी जी गर्दी जाल्या न्हू ती तेजे चड भयंकर गर्दी जालेली आहा. नुस्त्याच्या बाजारांनी अशी गर्दी जालेली आहा कोणाचोच कंट्रोल ना. कितें सरकारान हेजेर आतां विचार कर. आतां फाटल्यान म्हाज्या फाटल्यान कितली गर्दी आसा म्हाका पळय. हे आतां इतले स्पीड जाताले. आतां हे हो टायमींग आमकां दिला तो टायमींग एक तर कमी करपा नाल्यार म्युन्सिपाल्टी तेंचेर कंट्रोल करपाचो. रेटाचेरूय कंट्रोल करपाचें. लुटो मुट्टात आमकां हे सगळे भाजीवाले. लोकांच्यो गरजेच्यो वस्तू हे पळय कितें करतात ते कशे रेट काडटात ते. नुस्त्याच्या बाजारांत तेंच जालां. आनी फीश मार्केट तर फाल्यांच्यान बंद करून उडोवपाक जाय. कित्याक फीश मार्केटाचे व्हडली घरांत ना लुटतात फीश मार्केटान. प्लस ती गर्दी करतात. एक नुस्तेवाल्याक ते अशें घालून घेतात.